नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारान. गोंयांतूय कोविड केशी वाडटात तरी भिवपाची गरज ना. लोकांनी मास्क घालचे, वाशीन घेवचें म्हणून एक्सपर्ट कमिटी सांगता. आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे यजमानकेंत एक्सपर्ट कमिटीची बसका जाली. 60 वर्सां वेल्यांनी बुस्टर डोस घेवचो, ल्हान भुरग्यांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां दिवचीं म्हूण कोविड टास्क फोर्साक समितीची शिफारस. People, those expert committees, viewers, everybody should wear masks. Wear masks wherever they go in crowded places, public places. They should mandatorily wear. Government can't always bring rules, regulations and सक्ती केल्या म्हणून लोक पाळटा म्हणून तशें नासता. ते प्रत्येकाने आपापल्या जिवनाची काळजी घेवपाची गरज आसा. As an individual and a citizen, appeal from the expert committees, wear a mask, social distance. My appeal to all the people in the state of Goa and all the younger generation, your parents, your elders, your grandparents who are eligible for this precautionary dose, please make sure that they take this precautionary dose, because as we were discussing among the experts, there was also a discussion saying that how does the virus, when it affects a person who is above 60 or maybe having comorbidity, but this immunity of every person is different, so it can affect a person in a different way. Sometimes it can even lead to mortality. So it is very important that a person takes the precautionary dose. आम्ही कितें ठरयलां की even private doctors जे pediatrician असले, there are few pediatricians and doctors who have been a part of the expert committee for so many years, for the last couple of years, and basically their view also was not only in pediatric hospitals but also in their clinics we should allow them to give the vaccination, which we have said that you should be allowed to give, and there is no restriction of that. They will be allowed to give. So that will be one of the recommendations of the expert committee. So I think everybody was unanimous on that. That should be done. एकदम mild असं ते, एकदम mild म्हणजे बॉडी काय कळा बी ना केन्ना केन्ना. आमच्या मदीं आतां कोणाक कोविड आसल्यार बी कळचें ना म्हणून ते वेगळें दिसलें जाल्यार वचून टेस्ट करपाची आहा. पण आतां केंद्र सरकारान बी सांगलें टेस्टिंगाचेर भर दियात. टेस्टिंग करपाची गरज आहा. तुमकां जर दिसता की बॉडीन वेगळ्या तरेन तुमकां दिसता, गो एंड चॅक युअर सेल्फ. तें कांय ना. सद्या आमी मास्काचेर लक्ष दिवंक जाय, सोशल डिस्टन्सिंगाचेर दिवंक जाय. सगळी कडेन नी जग रिएक्शन केल्यार हें जाता. आमी ते प्रत्येक राज्याचें पळयलां, पीक कसो वयर वयता, फ्लक्च्युएट कसो जाता, परत देंवपाक चालू जाता. सो मातसो ऑब्जर्व केल्यार बरें न्ही. बेश्टें नी जग रिएक्शन कितेंय केल्यार कोविडांतल्यान आतांच भायर येता. मनस्थिती लोकांची आतांच बदलूंक लागल्या. पण त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी कॉशियस रावपाची गरज. जे कितें प्रिकॉशनाचे जे संदेश सरकार दिता ते ताका सहकार्य लोकांनी केल्यार खूब बरें जातलें. म्हणजे आमी लोकांचें जीवन आमी सुरक्षीत दवरूं शकता. कायदो, शिक्षण आनी संशोधना विशीं आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ गोंयांत सुरू जाता. सांकवाळे उपासनगरांत बार कावन्सिल ऑफ इंडिया ट्रान्झीट कॅम्पसाचें आज उक्तावण करता. जुलयांत पयले बॅची खातीर एंट्रन्स टेस्ट. परमनंट कॅम्पस धारबांदोड्या येतलो. गोंय सरकारान थंय जमीन दिल्या. 3 वर्सां थंय विद्यापीठ उबें. 20% सीट खंय गोंयकारांक राखीव. Tomorrow at 4:30 p.m. we are going to hold a very big program. The India International University of Legal Education and Research, Bar Council of India is going to establish here in Goa, and the building which we have got for this institution is going to be inaugurated tomorrow. This university is a world class and first of its kind. This will be a very unique institution, particularly for the country as well as the Asian region of the world. The institute has got 50 acres of land from Government of Goa in Dharbandora, where we will establish the permanent structure. That the multidisciplinary courses will be there, right from undergraduation in law up to research. The LLD, everything will be there. And our studies, our education will be based on multi-customized creative law learning programs with proper integration of law.
The dual degree programs will also be there. The Juris Doctor. We are going to collaborate with several foreign universities, the top universities. We are already in touch. Some of the universities of the world, they have already given their consent, and they are rather interested in collaborating with the India International University at Goa. And dual degrees means our students who are interested, they will be allowed to practice in other countries with whom we are going to collaborate. How many seats are there, sir? 120 for undergraduation, 30 for LLM. And later on? Next year we will increase the number of sections. NHAIन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. अमरावती ते अकोला 75 किलोमीटर हायवेचे हॉट मिक्साचे काम NHAIन 105 वरां आनी 33 मिनटांनी केलें. नव्यान बांदिल्लो हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 53चो भाग. NHAIचे 800 कर्मचारी आनी कंपनीच्या 720 कामगारांच्या पंगडान हो रेकॉर्ड केला. मंत्री गडकरीन टिमीची तोखणाय केली. I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 km continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. I once again congratulate all the engineers from NHAI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath Infracom Private Limited, consultants, all the workers and the machine operators for achieving this world record. I look forward to see the work from Amravati to Akola is completed by the end of 2022. फोंडें तिसरो जिल्लो करूंक रवीचो यत्न चल्ला. ताका वीज मंत्री सुदिनाचो तेंको. तिसरे जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर्स हे बस स्टँडाचे सरकारी सुवातींत करूं येता. फोंडें RTO बिल्डिंगे लागसार वीज मंत्र्यान 200 kV ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. चिरपुटें शापूरच्या लोकांक खंय फुडलीं 25 वर्सां भंय ना. तिसऱ्या जिल्ह्या खातीर रवीक सुदिनाचो तेंको. KTC बस स्टँडा कडेन 92,000 स्क्वेअर मिटर सुवातीत खंय जिल्लो हेडक्वॉर्टर्स करूं येता. हांगा तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून आमचो रवी बाब प्रयत्न करता. प्रयत्न जावपाकूय जाय. आनी तिसरो डिस्ट्रिक्टात ज्यो बिल्डिंगो, जो कॉम्प्लेक्स जाय सगळे तरेचो, जी सेंट्रल ऑफिसां जाय, जी अग्रिकल्चर बिल्डिंग्स जाय, त्यानंतर बाकीचे सगळे त्यो हांगा करपाक तांकां मेळटा. तांणी तें हातांत घेवचें, कारण हांगचें राहणीमानूय आपोआप वाडटलें. वीज पुरवण्याचेर केल्ल्या वक्तव्याचेर सुदिनाची फातोर्ड्याच्या आमदाराक ही जाप. सगळ्यांत महत्वाची पावर डिपार्टमेंटाचेर टिको करता कोण तरी एक मंत्री, आमदार, माजी मंत्री करता. ताका खबरूच ना. जेन्ना फातोर्डा किंवा आजूबाजूक लायट वता तेन्ना वेर्णाक तोच स्वता फोन करून सांगता की ती मातशी कमी कर आनी आमकां दी. तशें आसपाक जायना. ज्या कडेन रोड वाडयला थंय थंय आमी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालतात. एक वेर्णा आनी एक आमी सालिगांव, ही दोनूय सबस्टेशनां कित्याक रिटेंडर जाली, कितें जालें तेच्या फाटल्यान हें मातशें त्या आमदारान चवकशी करपाक जायची. फोंड्या RTO बिल्डिंगे लागसार ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक हांवें सांगिल्लें की हो तांच्या फंडांतल्यान हो ट्रान्सफॉर्मर बसया. पूण कर्मधर्म संयोगान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांव ना जालो आनी जें मुखार काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. परत कोवीड आयलो आनी तो तुमकां आसा त्या घरां आनी वयल्यान ते ताका 25 वर्सां करून. उणेवेलो नालो उसपून नितळ करपाचें कामूय सुरू केलें. हे योग्य रितीन डिसेटींग जावपाक जाय. हेचेर आमची नजर आसतली.
हे प्लॅस्टीक ज्यो बाटल्यो आसा हे बाटले खेपी खुबशे पत्रकारांनी न्यूजूय केल्ली हे सगळे नालांनी हाडून उडयता म्हणून आतां नाला योग्य रितीन क्लीन जावपाक जाय. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. शिरोड्या शिलाय उद्देग घालपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. हो उद्देग खंय प्रशिक्षण घेतिल्ले 600 वयर बायलांक रोजगार दितलो. बीजेपी मोदी सरकाराची 8 वर्सां पुर्ती मनयता. ते निमतान शिरोड्या गरीब कल्याण संमेलनात मुख्यमंत्री उलयतालो. मोदी सरकारान घेतिल्ले म्हत्वाचे निर्णय, धोरणां आनी स्किमी विशीं उलयलो. टिचींग इंडस्ट्री जी हांगा हाडपाची आशिल्ली खंय तरी मदीं उरल्या. सुभाष भाऊ फॉलोअप करून त्या महिला भगिना खातीर ती इंडस्ट्री हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो निश्चितरित्या जातलो. त्या खातीर आमच्या दुसऱ्या फेजीत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक स्वयंपूर्ण करपाचो संकल्प जो आसा फक्त तुमी एक पावल फुडें मारपाक जाय. विलेज ऑर्गनायझेशनांतल्यान आमचे RDA डिपार्टमेंट खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. अभिनंदन करता त्यांचे. मुद्दाम जर तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येक प्रॉडक्ट जो करता ताका मार्केट दिता, ताका ऑनलायन मार्केटिंगचे काम आमच्या विलेज ऑर्गनायझेशन आनी RDA डिपार्टमेंटान सुरवात केला. रस्त्याची मागणी असली, इंडस्ट्रीची मागणी असली, फाटल्या साधारणशे 1 महिन्या भितर इंडस्ट्री घालपा खातीर लोक पळोवन गेल्ले आसात. देवट्यार गोरट्यानी बीन आनी देवट्यार आमच्या गांवटानी बीन दोन्ही कडेन इंडस्ट्री येवपाक शक्यता आसा. आज सकाळचो म्हाका एक मनीस मेळ्ळो जो म्हणलो आपण 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी रुपया महिलांच्या उदरगती खातीर आपण हाडूंक शकता असं. दोस्तांनो लक्षात घ्या, अविरत प्रमाणे अखंडपणे तुम्ही सगळ्यांनी काम करचे पडटलें. सुशेगपणे घेवपाक जायना. आणि आमचो तुमचा सगळ्यांचो उदरगतीचो मार्ग आसा पळय तो सुरू केल्लो आसा. आपल्याकडे मोदी आजच्या दिसाच्या निमित्तान तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आपाक ताचे बरें आयुश्य मेळचें, बरें आयुश्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें. कित्याक आजाय बरे तरेचे स्किमी येवजणी ह्या देशाच्या उदरगती खातीर, ह्या देशाच्या गरीब लोकां खातीर ते घेवपाक जाय, फुडाकार घेवपाक जाय आनी ते घेवपाक तांकां ते आरोग्याची तास दाखोवपाक जाय. पास्टर डॉमनिकाच्या चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या मर्सिडीसाचे टॅक्स माफी फाटीं घेवंक सरकाराच्यो हालचाली. 2014 केल्ली टॅक्स माफी रद्द करपा विशीं डॉमनिकाक रिकवरीक नोटीस 7 दिसांत जाप मागल्या. धर्मांतर प्रकरणांनी जामिनार आशिल्लो बिलीवर्साचो पास्टर सध्या हॉस्पिटलांत एडमीट. ताका खंय मंगळारा सांजे जोर आयलो म्हूण हॉस्पिटलांत. एज अ तुमी एडवोकेट डॉमिनिक यांचे तुमचे काय क्लॅरिफिकेशन इन द सेन्स तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन इश्यू करचें पडटा. दे हॅव टू इश्यू अ नोटिफिकेशन. सो टुडे देर इज नो एब्सोल्यूट नोटिफिकेशन टू गेट दिस पर्टिक्युलर exemption revoked. There has to be a notification for that, for revocation, which is absolutely not. It is not their case also that the vehicle was not in the name of trust, or we are not the trust, or we are not even using it for the trust purposes. That is not their case. They say on the basis of legal opinion of the law department that it is such luxury vehicles cannot be used for charitable. Whereas the rule does not say so. Rule only says, Rule 22 to be specific, says that charitable trust vehicles tax should be exempted. That's it. All charitable. All charitable trust. They don't say that luxury or no luxury, nothing. That is silent. Now they are interpreting on the basis of law opinion. And in fact, the law opinion had given an opinion that the law has to be amended subsequently, which has not been done as of now. And now this particular notice is issued, targeting us for the first time. Targeting? Yes, I would say targeting. Because after 7 years it is FIR and immediately issuing a notice is targeting. रामसेतूच्या पुराव्यांक नेट. हिंद महासागरांत जिओ फिजिकल सर्वे जाला. उदकाची पातळी वाडून सध्या रामसेतूचेर सँडबार आयल्यात. तांचे ड्रिलिंग करून रामसेतूचे सॅम्पल काडटले. रामसेतूचो काळ सोदप चल्ला. NIOचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. रामसेतू संशोधन प्रकल्प 3 वर्सांत जावपाचो. संवसारीक महासागर दिसा दोना पावला NIOंत सुवाळो. Ram Setu we are working. Actually, we have conducted one field trip in Ram Setu. In fact, 2 field trips now we have conducted, and we have done already geophysical survey. So what
we are next round, we have with this geophysical survey, we have tried to locate the location where it could be, and there we are going, because right now everywhere sand is there, it is submerged with sand thing. So what we are going to do, that we will take drilling project in that area, collect the samples, and then once the samples we get from those areas, or from bridge part or something, more result will come, and then we'll be able to tell something about that. Next 2 years we'll be able to do that. See, sea level is increasing, there is no doubt about that. Particularly what has happened, the global warming, everybody is aware of global warming, temperature is going up, and particularly in Indian Ocean, if you see Pacific and Atlantic, they are pole to pole. But Indian Ocean, we have low latitude land boundary, because north it is not going up to pole. So ocean circulation is not very fast, it is sluggish. So heating in this part is more. So per decade it is heating by about say 1.15 or 16 degrees centigrade, whereas other ocean they are heating by 0.1 or something like that. So if it continues like that, many of the coastal areas will be submerged. Particularly it will be danger for Bangladesh and east and west for Goa part of that. A lot of Bombay part will be submerged, but it means it will not immediately it is going to happen, but some threat is there. एका काळात 100 कोटींची उलाढाल करपी तुयेंची गोवा अँटीबायोटिक्स 7 कोटींर पावल्या. आरोग्य मंत्र्यांनी सरकाराच्या लक्षांत हाडून उपाय काडटा म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत उलयला. गोवा अँटीबायोटिकान खंय बाकीच्या प्रायव्हेट कंपन्यां प्रमाण मार्केटिंग करूंक जाय. कामगारांक कितले म्हयनेच पगार पडूना म्हूण कळ्ळे उपरांत आमदार वचून मॅनेजमेंटाक मेळ्ळो. तेंचे येयलेले गोवा अँटीबायोटिक्साचे की तांकां सॅलरी इश्यू आसलेले, कित्याक तांकां 50% सॅलरी घातली, उरिल्ली घालूंक ना. मागीर सीईओ आनी तेंचे बाकीचे मॅनेजमेंटा कडेन पयलीं डिस्कस केले आयज मिटींग घेवन. तांकां विशय कितें तो मांडलो. तेंचे डिफिकल्टीज इतले आसा की तांकां ऑर्डर्स मेळनात. जे गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान ऑर्डर्स मेळटाले ते खंय तरी स्टॉप जाल्यात, ते कमी प्रमाणात मेळटात. आनी आतां फक्त सेंटूर आनी म्हाका दिसता जिनो हे दोगांच कडल्यान तांकां प्रोडक्शनाक ऑर्डर्स आहात. सॅलरी हो एक वेगळोच भाग आहा, पूण आतां जर प्रोडक्शन येदे व्हडले प्रोडक्शन आमकां सायड आहा हांगासर आमची, पूण ऑर्डर्सूच मेळना जाल्यार फुडें फ्युचर कशें. त्यात हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की जे वेलनस जे मार्केटिंग करता तशें आमी गोवा अँटीबायोटिक्सां मार्केटिंग करूंक जाय. ते जर तशें तेंचे लेवलीचेर जर कॉम्पिटिशनाक येयत डेफिनेटली तांकां प्रॉफिटान वयतले. म्हाका दिसता 100 कोटी टर्नओवर एका टायमार जातालो एन्युअली, तो आयज खंय तरी 7 कोटीचेर येयला. ऑनरेबल आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक हे सगळे मांडटलो, तेचे कडल्यान सजेशन्स घेवन गोवा अँटीबायोटिक्स आनी कशें प्रोग्रेस करतली आनी कशें वयर सरतली आनी प्रॉफिट मेकिंग हे जातली कंपनी जातली, ती आमी कितें येणारे असेंब्ली टायमाचेर आमी डिस्कस करतले. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें तें पळयता. केन्ना पळयता कितें म्हाका विचारचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.